मंगलम. सार्ध पंचशतमानोत्सव आमगे रामदेव मंदिर एद्राक हांगा कसं काउंटर आसा सेवादार्स कसं नासाची तांगेले प्रसाद पॅकिंग जात आशिल्ला तितले दिवस एक एक डिपार्टमेंट दिसून ज्ञानाची कळ ज्ञानाची आमगेले प्रसाद पॅकिंग टीम आसा कसं सेवादार्स आसा तांणी आयिल्ले तशी तांकां प्रसाद दिवचे तांचे डिस्पॅच करचे ते प्रसाद पॅकिंग करचो ಒಟ್ಟು काम हे टीम करता आशिल्ले त्या टिमा हेड जावन आशिल्ले तसले SP आचार्य माम आमगेले वर्साची ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ ಮಕ್ಕೇಕ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ दिला स्वाम्याल मन ಅಂತ कशी म्हळ्यार आईल्यांक प्रत्येकल्यांक कची एक तांकां सेवे भावन तांणी कसन एक पावती काडताची की त्या पावतीक करेक्ट जावन घेवन तांकां एक प्रसाद पावोवचें भारी मुख्य म्हूण सांगून स्वाम्याल मनांत आशिल्लें. सो ती जबाबदारी म्हाका दिली. हांवें एक सानो एक टीम करून घेतलें आनी स्वाम्यान बरकेन आमकां बटमामाक एक व्यवस्था करून दिलेली आसा. सो तांकां आयिल्यांक प्रत्येकल्यांक चंद करून प्रार्थना करून घेवन प्रत्येकल्यांक खुश आनी एक फ्रूट आनी केलो हाका पर्टिक्युलर सेवेक कॉइन्स आसा खंयचे कुंकुमार्चन एक सिल्वर कॉइन दिले, हरिगुरू सेवेक ब्रॉन्झ कॉइन दिले. अशी ताक ताक जावन त्यांनी आमकां कशी मार्गदर्शन दिला की त्या प्रकार चंदायरी प्रत्येकला सेव दिल्या दिवसाक साधारण एक 5 तुकून संडे दिवस 1000 पावती काडलेले आसा आनी तितले जनाक आमी सकाळी 8 8:30 सुरू केल्यार रात्री 9:30 वरकेन प्रसाद वितरण केलेले आसा. सो जनांक भारी खुश जावन घेवन असल एक चंदायरी पुरा मॅनेजमेंट जाल्ला म्हणलेले आमगेल्या की साधारण येदोळवरकेन 5000 जन येवन घेवन गेल्यांची तांतू केलो चडावत जन येवन आमके तांगेले सॅटिस्फॅक्शन प्रति एक डिपार्टमेंटाचे रिपोर्ट आमकां वरकेन मेळ्ळा. इवन जेवणाची व्यवस्था बाकी वरलेले मॅनेजमेंटाचे वरकेन आमगेले सांगून घेवन गेल्यांची इतले व्यवस्थित जाल्ला म्हळ्यार एक भारी एक संतोष व्यक्त केला. हे स्वाम्यान आमके मार्गदर्शनार इतले चंद जाले हे प्रोग्राम म्हूण सांगल्यार आमकां येवजूच्या वरकेन साथ दिना तितले अद्भुत जाला आनी आमकां दिसता असल वापस इतले चंद करच्या साध्य सोय म्हळ्यार म्हणके ते बेंच मार्क क्रिएट जावन गेला. खंडीत जाता आमगेले स्वाम्याले लिडरशिपार आमी हाज्या पयशे आनी एक लेवलाक वचून पावचे आनी तुमकां कांय अनुमान ना. सो इतले चंद जावन गेला हे प्रोग्राम. सो भारी खुश जाता सांगच्याक. खंयच्या सेवादाराक एक सेवा केल्या नंतर ताका प्रसाद मेळपासून समाधान उरना ताका घरा वरच्याक ताका फॅमिली लोकांक दिवचे एक प्रसाद म्हणून उरता. कशी प्रोसेस आशिल्ली कितले नमून प्रसादांनी हे आशिल्ले स्पेसिफिकली हे काउंटरांतू 4 प्रसाद आशिल्ले. एक भगवद्गीता आनी एक हरिगुरू सेवा, कुंकुमार्चना आनी होंटी. सो हे 4 प्रसाद रामदेवाले दूर दिवका म्हूण स्वाम्याला आज्ञा आशिल्ले प्रकार आमी हांगा व्यवस्थित केला तांचे. तांतू भगवद्गीता 1 तारीखेक म्हळ्यार एकादशी तेसू स्पेसिफिक ते प्रसाद आशिल्लो एक दिवसाक न्ही बट आमी हांगा कंटिन्युअसली ते प्रसाद दितर आशिल्ले. इत्याक म्हळ्यार केलो जण हाज्या पयशे फुडले दिवस आयल्यांची 7, 27, 28 आयल्यांक तांणी 1 तारीखे उरूंक सादिना. सो तांकां आमी कशें केलें म्हळ्यार हांगा येताना त्या दिवस तांणी पावती काडलेल्या दिवसाची प्रसाद आमी दिला. हायेस्ट आमकां 5th म्हळ्यार पयरी आमगेले कुंकुमार्चन आशिल्लें शुक्रारा. सो ताका स्पेसिफिकली सिल्वर कॉइन स्वाम्यान म्हणले तांकां दिवका म्हूण ते जाल्लेल्यान मागीर आमकां पावती चड येयले तांचे कुंकुमार्चनेचे. स्वयं तांनीची कुंकुमार्चन करून ते प्रसाद घेतिल्लो आसा. सुमार जणांक अवकाश मेळ्ळे. पळय 3 बॅच केले त्या दिवस कुंकुमार्चनेचे. बायल मनशान येवन बैसून कुंकुमार्चन करून प्रसाद घेवन मागीर रामदेवाले देवळांत प्रसाद घेवन चमकलेलो आसा. अशी आमी येता आसतना एक मंगळूर टीम करची की कशें करचें म्हळ्यार एक अंदाजार हांव आयलो जाल्यार हांगा आयले नंतर आमी मंगळूर, कुमटा, भटकळ हे सकट सोडून आमगेले पर्तगाळी टीम आता हांगा कशी म्हूण सांगल्यार पर्तगाळी टीम स्वाम्या लिडरशिपार आमी काम करचें. तशी तो रवी प्रकाश पै म्हूण सांगून तो मंगळूर तो आनी वामन भटमाम अंकोला मम्माई देवस्थानाचे आणि हन्नी दयानंद भटमाम चिकन कोडचे
आणि हो विनायक पै मुंबईचो हो चार्टर्ड अकाउंटंट वय हो हागेल बायल दोग जण चार्टर्ड अकाउंटंट हागेल सकाळ तुकोन रात्री वरकेन सेवा आणि रवी प्रकाशानंतू हांगाची सगळे दिवस काढला म्हणाल म्हणके एक दोन दिवस हांव आनी ताणें रात्री जेवण करनी कित्याक म्हळ्यार आमकां ते जनाले खुशी पळोवन पोट भरून घेना तितले मट्टाक आमकां संतोश वेदांत भट्ट हो यंगस्टर येवन येवन आमकां जॉईन जालो तशी तांगेल पूत वर्क्यान परीक्षित म्हूण सांगून घेवन तोवे येवन येवन हेल्प केला आनी विंगड स्वल्प जन बटमाम आसा ती म्हळ्यार बाय रोटेशन 4-5 बटमाम एक पटीक जावका आशिल्ले आमकां दनपार 1 घंटे तुकोन 1 घंटे वरक्यान 5 बटमाम केल्यार आमकां नोपर पडता आशिल्लें हांगा तितले मट्टाक आनी चंद करून सेवा करून घेवन केला सांगवणी इतलो चंद जाला जनांक आयिल्यांक दोळ धांपून इतली भक्तीर तांणी फिलिंग्स एक्सप्रेस केले पळयल्यार तांकां सांगवणी भारी चंद जाल्या म्हळ्यार आमकां मनाक खूश आसा आनी ह्या विशयांतू आमी स्वाम्याले कसो आज्ञा पूर्ती परिपालन केला म्हळ्यार एक भावना म्हाका आसा इतलो इव्हेंट एक ऑर्गनायज जावका म्हळ्यार हे ಒಟ್ಟು कसन डिपार्टमेंट्स उरताचे एक चेना म्हणके उरताचे त्या चेनाची एक लिंक बी मोडलो म्हळ्यार इडी चेन डिस्टर्ब जावन वता तसल त्या चेना भितर एक मुख्य अंग जावन आशिल्लें तसले आमगेले प्रसादा विभाग प्रति एक भक्त खुशी जावन घेवन गेले खुशीन मनान पायपण घेवन गेल्लो आसा सॅटिस्फाय जाल्लो आसा आमी तुम सगळ्यांक तुमगेल्या सेवेक आनी हक्का समाज बांधव कडच्यान धन्यवाद करताचे नमस्कार नमस्कार